बाळू जेजू थंय भोव मोगाच्या प्रेक्षकांनो तुमकां समेस्तांक आयच्या वांजेलाच्या नियाळाक आनी मागण्याक हांव हार्दिक आपोवणें दितां आनी आम्हा समेस्तांक ह्यो देवाच्या शब्दाचो वेळ आमची काळजां उर्जीत करन भावार्थान आनी मोगान आमी नीज जावन जेजूचे पाटलावदारी जेजूचे शिश्य जावंक आमकां प्रेरीत करूं म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. तर आमकां हे भाग आमकां मेळोवन दी म्हणून ही कृपा आमकां मेळोवन दी म्हणून एक घडी बरो देवा कडेन आमी कालतेपणी मागया. भोव मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजून आमकां समेस्तांक आमचे तावन इसारलो एकच जावन आसा, म्हजो पाटलाव तुमी करीत. जेजूचो पाटलाव म्हळ्यार कितें म्हणलें आज आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. तर आमी चीत दिवन आयचो वांजेल आमी आयकुया. लुकान बरयल्या वांजेलांतलें 14वा वर्सर 25वें वाक्य आनी ताचे मुखार. तुमच्या मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सर सांडल्या करीत म्हजो शिश्य जावंक जायना. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस लोकांचे व्हड जमें जेजूच्या फाटल्यान येताले. तवळ फाटीं घुंवन जेजू तांकां सांगूंक लागलो, जर कोण म्हजे सरशीं येवंक सोदता पूण आपल्या आवय बापायक, भायले भुरग्यांक, भावां भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना, तर ताच्यान म्हजो शिश्य जावंक जायना. जो कोण आपलो कुरीस व्हांवून म्हज्या फाटल्यान येना, ताच्यान म्हजो शिश्य जावंक जायना. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक घर बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की आसा वा ना म्हणलें हें समजूंक पयलेंच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय. नातर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सकड ताका खिंडून ह्या मनशाक बांदून सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणचलें. वा कोणी राय दुसऱ्या एका रायाचेर झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता वा ना तें पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. नांतर जालें वयरी राय पयस आसतनाच राय दूत धाडन ताचे लागीं राज्याचें शर्तां विचारना जायत. तेच परी तुमच्या मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलें करीत म्हजो शिश्य जावंक जायना. देवाचें उतर हें. भोव मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, इगर्ज माता 2000 वर्सां थावन आमकां एकच शिकोवन दिवन आसा. आमी जामेस जावच्याक
शीस जेजू क्रिस्ताचे. आनी जेजू क्रिस्ताचे शीस कितें आनी तातूंत कितें होंदोन आसा म्हणलें इगर्ज मुता शिकोवन थंय आयल्या. कित्याक जेजू शिवाय मनशाक सोडवण ना. जेजू जावन देव जावन आसा मोग आनी देवाचो तो मोग संवसारी हाडून आयिल्लो जेजू जावन आसा. जेजून हाडलो तो मोग बोगडा न्हय, या एट्रॅक्शन न्हय, ओडणी न्हय, बगार सॅक्रिफीस. आपणाकच हेरांक उपसून तांच्या बोऱ्याक हांवें जीव दिवचो. आपणाकच हेरांक उपसून तांच्या बोऱ्याक आपणें जीव पर्यंत दिवचो. हो जावन अर्थ मोगाचो, नीज मोगाचो. आनी हातूंत वाट आपता देव कोण गे म्हणून आनी जेजू क्रिस्ताचो नीज प्रभाव कसलो जायसय गे म्हणून. जेजूच्या सर शिकोवण्यांत एकच एक सताट आपता. आमच्या स्वार्थी सैमातावन आमी दिसान दीस मेकळे जावन दिसान दीस देवाच्या मोगांत भरती जाय. त्या निस्वार्थी मोगांत आमी भरती जाल्या करीत आमी निसावन आमकां संपूर्णता म्हणजे सर्वांसाव सोडवण मेळना म्हणून. सोडवण ह्या संवसारांत धर्म जाता, ह्या संवसारांत आमकां अनुभव जाता. आनी आमचे थंय तें झूज आसा. सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 7व्या अवसरांत तपशील तरान आमकां कितें घडटा म्हणलें जो सांगता. आमी वाचलें तर थंय आमी देखतले हांव तो म्हणटा आमकां बरें मोन आसलें म्हळ्यार बोरींग जावं चिंताव, बरें करूंक चिंताव आनी निश्चय करताव. पाड सांडूंक, पाड खोटी वाट सांडूंक, खोटेपण सांडूंक आमी निर्धार करताव. आनी आमकां सूर बरें म्हूण दिसता. पूण थोड्याच वेळान आईन वेळ घडी येता आसतना हें पुरा विसरता. आमकां पयलें आसलें धैर्य आनी बोड ना जाल्या बरी बगता आनी आमकां नित्राणी जाता. आनी आमी कितें निर्धार केल्लो ताचे विरोध म्हणजे बरें करच्या बदलाक खोटेपणां धरता. आनी खोटेपण सोडच्या बदलाक आमी बरेंपण सोडता. आनी आमकां परत्यान आमकां बगता आतां कोण हांव निजावन हांव कोण, निजावन हांव कोण. हांव तो बलहीन नित्राणी पातकी या हांव बऱ्या मनान आसल्या वेळार देवाचे कृपेन आसल्या वेळार बगसो तसलो मनीस. ह्या दोन व्यक्ती मदें आमच्या कोशानच झगडें जाता. एका वाटेन आमचें बरेंपण खोट्यापणाचेर झुजरूंक सोदता आनी आमचे थंय आमकां संपूर्ण तरान देवा लागीं व्हरूंक म्हणजे माया मोगाच्या, सोंसणीकायेच्या, बोगसण्याच्या आनी निस्वार्थपणाच्या सॅक्रिफिसाच्या वाटेन व्हरूंक. आनी थंय त्या वाटेन गेल्यार मात्र संतोश, समाधान, आनंद आमी भोगयत म्हणून आमकां खचीत करता. पूण आनी एका वाटेन आमकां ल्हान भुरग्यां बरी तक्षणा तो संतोश जायचय, तक्षणा ती मजा जायचय, तक्षणा ती दौलत जायचय, तक्षणा आमकां चकट मेळा जाय, तक्षणा म्हज्या रागाक फारीकपणान खाण घेजय म्हणून म्हजी ओडण्यो म्हजे वयर नियंत्रण चलयतात, म्हजे वयर बलात्कार चलयतात आनी म्हजें बरेंपण कोसलोन पडटा. त्या वेळार जेजू आमकां सांगता की बरेपणाची वाट अशीर बारीक ती जावन आसा आनी थोड्या मात ह्या वाटेन वचूंक शकतात. देखून तातूंत प्रयत्न गरज आसा. आपापीच देखून कोण सुजी जायना. आमी बगार थोडी हालेलुया आनी प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार जेजूचे शीस आमी जायना.
वय हालेलुया आनी प्रेज द लॉर्ड म्हणटासच्या पयलें आमच्या जिणेंत जेजू जैते वन जायचंय. जेजूचे शेगूण जेजूचो मोग आमच्या जैते वन जायचंय. आमची पातकी जिणी आपापलीच उणी जायचंय. आमचे स्वार्थ उणें जायचंय. आमी आमच्या ओडण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां सका जाय. देखून ती वाट आमी समकोंक आविलाचे सांतेरेज म्हणटा ते 7 माळयांचे गर्दे आमी देखून ती चडणी सांजो हांव कुर्साचो सांजो हांव सांगता ती एक कुर्साची वाट आमी कालवर दोंगराक मेटां काडीच ह्या कार्मेल दोंगराक मेटां काडीच वयर वेता आनी हर एक बोटी गुडो चडचो सुलभ न्हय. आमी नित्राणी जाता पुरो आसण जाता पूण एक फावटी गुड्याच्या तुदयेक पावले तक्षणा आमी परत्यान जिवान आनी संतोशान भरता. मोगाच्या भावांनी भयणी आमकां तसलो अनुभव देव दिवंक आपोवणें दिता. जेजूची शिसांवचें म्हळ्यार एका पॉलिटिकल पार्टीन एक मेंबर जावचें न्हय आनीक ताची ती पार्टी चलवतना आनी एका पार्टीक उडचें न्हय. सबार पोटी आमी तशें चिंता आयाराम गयाराम एका वाटेन येवचें आनी एका वाटेन धांवचें म्हज्या गरजेक मात्र उपयोग सुंचें. तसलें क्रिस्तांव जिवीत न्हय. क्रिस्तांव जिवीत संवसारी दवरत काय दिवंक शकना पूण क्रिस्ताचें शिकवण आनी जिवीत आमकां संवसारांतच देवाचें राज देवाचें दायज देवाचो संतोश तसो इल्लो वांटोपणी अनुभव जावंक आमकां अवकाश दिता. ते तर मग सांतांनी आनी भक्तांनी हे हो संतोश तांकां अनुभव जाला आनी त्या देखून तांणी सबार तरांनी आमकां तांची शिकवण जिणेची साक्ष तांणी दिल्या आनी त्या देखून आमी तांचे संगी म्हणयत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया की आमकां आमच्या जिणेंत तसलींच आमी मेटां काडूंक आमी तयार आसाव धैर्यान आमी जियेतल्या म्हणून. आयच्या वांजेरांत जेजू आमकां सांगता थोड्या उतरांनी जो कोण म्हजे सरशी येता पूण आपणाच्या मोगाच्या व्यक्तींक म्हज्या स्थानांत तावन काडन म्हाका तांचें स्थान दिवंक सकना म्हजो शीस जावंक सकना. सबार फावटी आमच्या जिणेंत आमची वाट नितीची वाट आमी आमच्या मोगाच्या मनशा पासून आमी ती मोडता. म्हज्या बायलेन सांगलें म्हणून आमी लॉन्स खाणी येता. म्हज्या आवय बापायक कालें कर म्हणून सोरता. ह्या कसलेय कारणा खातीर आमी अनीत आमच्या मोगाच्या मनशाक दुखोवन वचो म्हणून अनीत अन्याय आमी करता आसतना आमी त्या घडये देवाक दिवचें स्थान त्या व्यक्तीक दिता. तो जावन आसा अर्थ ह्या उतरांचो. तुज्या आवय बापायक सांडचें न्हय बगार आवय बापाय बरोबर तुवें पातकान पडचें. तुज्या बायले भुरग्यां बरोबर तुवें पातकान पडचें सुखी करचें तें जावन वचो. देवाक तो देवाचें स्थान तुज्या कोशेदान दिल्या तेन्ना मात्र तुवें त्या निस्वार्थपणाक त्या निस्वार्थ मोगाक त्या प्रामाणीकपणाक त्या नितीक आनी त्या नियमाक तें स्थान दिल्यार मात्र जावं दी तुजी आवय बापायक जावं तुजी बायल जावं तुजी कोणी जावं दी पूण तूं तुज्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे नितीन जियेताय जाल्यार तीच वाट सर्गींची. त्या देखून जेजू सांगता देखून आमी आमकां त्याग त्या संवसारांत गरजेचो खंयच्या मनशाक त्याग करूंक तो सकना. आपणाच्या ओडण्याक तो भली जाता. आपणाच्या मोगाची मनशां म्हणून तो कसलेंय करूंक तो तयार आसा तेन्ना तो देवा मुखार सुखीदार जाता. जेजूचो पाटलाव करूंक ताच्यान साध्य जाता. तर मोगाच्या भावांनी भयणी जेजू आमकां आपोवणें दिता की ताचो पाटलाव करचो जाल्यार एक येवजण ती त्या देखून आमी बसून चिंतूंक फावो म्हाका न्ही जावन हें घर बांदूंक तांगता गी हांव बांदून मुद्दां तांगसर तशें रावता गी अर्द्या वाटेर हांव सुकोन पाटीन धांवता गी. सबार फावटी बरें जिणी जियोंक आमकां मोल आसता. सेमिनरी गेल्ल्या बरी
सेमिनार दिल्ले कश्ट कॉन्वेंटान दिल्ले कश्ट जाताना ओ कॉन्वेंट पाड आनी हें पाड तें पाड सेमिनरी पाड म्हणून हांव धांवून आयिल्लें आमकां सबारपोटी दाखले मेळटात. हांव वाचता म्हणसर बरें आसलें पूण हांव गेल्या उपरांत पुरो पाड थंय म्हणून कित्याक म्हाका थंय कश्ट आयले ते कश्ट सोसूंक म्हज्यान जालें ना. म्हाका त्याग करूंक आसा तें म्हज्यान जायना त्या देखून तांकां पिर्याद म्हणून हांव भायर सरून वचें. तशें सबारपुडी आमच्या जिणेंत करता आमी बरें जावंक शकना आमकां बोन ना पूण आमी हेरांक बोट दाखयता चुकीदार करता. देखून जेजू सांगता तसल्यांक म्हजे लागीं म्हजो फाटलाव करून तांकां साद जावचें ना. कशें एक राय आपणाक झुजोवंक मन आसा आनी सगळो संवसार आपणाच्या ताब्यांत हाडूंक मन आसा पूण व्हडलो ताच्यान व्हडली सकत ना फौज ना तर ताणें सॅक्रिफीस ताणें पयलीं चिंतूंक जाय. तर जेजू आमकां म्हाका आनी तुका मोगाच्या भाव आनी भयणी आपोवणें दिता चिंतूंक की आमी आमकांच इन्कार करूं. पयले सुवातेर आमच्या वस्तूंच लब्ध नासतना आमच्या कुडीच्या गरजांक लब्ध नासतना देव पळयतलो. देव म्हजी भलायकेच्यान चड चिंता करिनासतना कोण न्हय आज हांव इतलो आसा पुरो फाल्यां जाल्लें जाता हांव देवाच्या हातीन सोडटां. आज म्हाका देवान इतलें बरेंपण दिलां देव बरें करूं सोम्या तुका अर्गां दिता फाल्यांचें तुज्या हातांत सोडटां. तशें आमी इल्लेशे वाटेन देवाक आमची जिणी समर्पण दिवन स्वार्थाक त्याग केल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमी जेजूच्या शिसांच्या वाटेन जेजूच्या पावलांनी चलोवंक जेजूचे नीज फाटलावदार जावंक आमकां सांगतले. जेजू आमकां मेजतांक आमच्या ओडण्यांचेर जैत करूंक आमकां आनी त्याग करन आमी दिसान दीस ताचे बरी निस्वार्थी माया मोगाचे प्रामाणीक निश्कळंक व्यक्ती जावंक आमकां फाव करून दी. आमकां तें भाग आमकां दिवून दी तें दायज आमकां दिवून दी म्हूण आमी खालतेपणी ताच्या लागीं मागया. देव मोगाच्यान संतांची जिणी कथा आटापच्या तांच्या मेटांनी ह्या कार्यक्रमात तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो येवकार मारता. आज आमी भगवंत फ्रांसीस आंबोयज हिचें स्मरण करता. मुखलो थोडो वेळ ह्या वर्त्या सांता विशांत भगवंता विशांत आमी करसूंक बेसाडया. भगवंत फ्रांसीस आंबोयज 1427 इसवेन जल्माली. फ्रांसान ती जल्माली. तिच्या बापायचें नांव लुईस आंबोयज आनी आवयचें नांव विस्काउंट. हिका 4 वर्सां प्राय जातानाच ब्रिटनीचो पराय जुवांव 5वेचो पूत पीटर हाचे लागीं लग्न करार जालें आनी 15 वर्सां जाताना हांचें काजार जालें. पूण पीटर खिन्न स्वभाव असो जावन आसलो. तशें जाल्ल्यान भगवंत फ्रांसीस आंबोयजच्या लग्ना जिवितांत तिका खरो संतोश मेळ्ळो ना. तिच्या पती पिटरान तिका साबार फावटी क्रूरपणान चलयलें तरी ती भियेली ना, विचलीत जाली ना, विरोधपणी तिणें दाखयलें ना. बदलाक सर्व संदर्भी तिणें मोवाळायच दाखयली. हाचे वरवीं पिटराच्या जिणयेन ती सकास बदलावण आयली. भगवंत फ्रांसीस आंबोयजाक दुबळ्यांचो चड मोग आसलो. ती दुबळ्या धाकट्यान ते मस्त दयाळ्याच्यो करणी करतली. अशें ती दयाळ्याच्यो करणी करते आसतना पिटरांनी तिचे सांगी मेळोवन आपले हात मेळयले. मात्र न्ही पिटरान आपल्या फाटल्या पातची जिणेक पाट केली आनी पराजीत आदारलें. 1650 इसवेंत पिटर उपराय जालो. पूण 7 वर्सांनी तो मरण पावलो. तांच्या इतल्या लांब लग्न जिवितांत तांकां एक्की भुरगीं जावं नासलीं. अशें आसता लुईस 11व्यान तिचे लागीं
आपणा काजार जावची आशा आसा म्हूण उसारली तरी पूण तिणें नाकारलें. कित्याक म्हळ्यार आपणाचो पती पिटराच्या मरणा उपरांत तिणें आपली सगळी जिणी देवाक संपूर्णपणी समर्पीत केल्ली. मगेन फ्रांसीस आंबोयज 1463 इसवेंत तोवळच्या कार्मेलितांचो वडील जावन आसचो जॉन सोरेत हाचे संगी मेळोन फ्रांसांत पयले फावटी एक कार्मेलीत कॉव्हेंट स्थापीत केलें. थोड्या तेंपा उपरांत आपणाकच कार्मेलितांचे आपोणे आसा म्हूण तिणें लेखलें आनी ती 1468 इसवेंत कॉव्हेंटाक भरती जाली. थोड्या तेंपान कॉव्हेंटाच्या सकड मादरी मेळोवन तिकाच तांची वडील जावन नेमली. ती कॉव्हेंटा भितर आपल्या गूंड मागण्या आनी शाळेपणाच्या बळान कॉव्हेंटा भितर आसल्या सर माद्रींक मात न्ही भायरी सोमेस्तांक ती लोकमोगाळ जाली. मात्र न्ही तिणें नांतेस म्हणल्या एका गांवांत अनेक कार्मेलीत कॉव्हेंट उगडच्या ह्या संगतीन ती यशस्वी जाली. सुरविल्ल्या भितरल्या कार्मेलीत मेळ म्हळ्यार 1452 इसवेंत स्थापीत जाल्ले. तरी पूण सुरविल्ल्या कार्मेलीत माद्री पैकी भगवंत फ्रांसीस आंबोयजूच फामाद जाल्ली. तशें जाल्ल्या वरवीं भितरल्या कार्मेलीत मेळाची घडणार म्हणूनय तिका म्हणयेत. तिची सगळी जिणी सर्वांक आदर्शीत जाल्ली. तशें जाल्ल्यान ती सर्वांक एक आदर्श जावन जियेली. अशें 1685 इसवेंत ती नुंतेस गांवांत मरण पावली. तिच्या फोंडार साबार अजपां जातेत रावली. आजुनय ती जातेत आसात. फ्रांसांत क्रांती जाल्ल्या वेळार मागीर अनेक झूज जाल्ल्या वेळार तिची कूड राखून व्हरचें, बस्त जायनाशें राखून व्हरचें एक विशेश काम जालें. आनी 1863 इसवेंत पापा पियूस IX तिका भगवंत म्हूण पाचारलें. तर मोगाचें न्हू. आज तिचें स्मरण करता आसतना आयच्या दिसा आमी तिचे तोंड कितें शिकया. भगवंत फ्रांसीस आंबोयज मंथनाच्या कुटुंबांत जल्माल्ली. उपरायाची पुतीन ती जाल्ली तरी देवातय ती खालत्यापणान आनी दुबळ्या दत्त्यांतय मळायन चल्ली आनी त्या पर्यंत ती जियेली. तर आमचें कितें? आमी आमचें थंय आसलें देवान आमकां दिल्ली ग्रेस्तकाय आनी तालेंतां देवातय आनी पेल्या तावन पयस व्हरचें न्ही बगार लागीं हाडचे बरी आमी खुशी पावया आनी त्या पासून आमी पेसाडया. हें काम तितल्या सुलभायेचें न्ही, मोगाचें न्हू. हाका आमकां देवाचो आदार जायजे. त्या बसून आमी आज त्याच भगवंत फ्रांसीस आंबोयजच्या मुखांतर देवा लागीं मागया म्हणून भगवंत फ्रांसीस आंबोयज आमा पासून विनंती कर.